नमस्कार येवकार गोवा टुडे दिप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स brought to you by Panchamrita. देशभर क्रिस्तांव भावांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर आर्चबिशपान उक्तायली चिंता. असले हल्ले म्हळ्यार देशाची संस्कृताय आनी नैतीक मूल्यांक कलंक म्हणटा कार्डिनल फेर्रांव. नव्या वर्सा गोंयच्या 5 पिकांक जीआय मानांकन. ताळगांवची वांयगी, हिलरियो आंबो, कोरगूट तांदूळ, काजीचो मुट्टो आनी मुसर्रात आंब्यांक नामांकन. परबावाडो, कळंगुटे, पश्चिम बंगालच्या एकल्याचो खून. नवे वर्स मनोवपाक दोगूय बशिल्ले एकठांय. वाद्यांतल्यान एकल्यान घेतलो दुसऱ्याचो जीव. दुबाविता घटक. काणकोण मनोहर पर्रीकार बायपासाचेर जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडंटान 27 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. सोंपला तो यल्लापूर, कर्नाटकांतलो. हरमला केल्ले जमीन रुपांतर घेता फाटी. टीसीपी मंत्र्याची घोशणा. 10 तारखेमेरेन नोटिफिकेशन येना जाल्यार 11वेर देवी भगवतीक घालतले गाराणे. लोकांची शिटकावणी. आनी कॉन्ट्रॅक्ट लोडा परस चड लायट वापरली जाल्यार दुपटीन फारीक करचे पडटले बील. वीज खात्यान काडली नोटीस. बील वाडयले उपरांत गिरायकांक दुसरो शॉक. खबरो विस्तारान. गोंय आनी दमणच्या आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी क्रिस्तांव भावांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर चिंता उक्तायल्या. हे हल्ले म्हळ्यार एकचाराचो संदेश दिवपी भारताची समृद्ध संस्कृताय आनी नैतीक मूल्यांक कलंक अशेंय तांणी नवे वर्साचो संदेश दितना म्हणला. While greeting you, I cannot but also express my deep anguish at the growing sense of insecurity being created in recent times among minority communities. The unwarranted attacks on Christians during the recent Christmas celebrations in several parts of our country are a painful testimony to this trend. Such incidents vitiate the moral fabric of our nation, which has traditionally been peace-loving and encouraging of its diverse cultures, religions, and traditions. Apart from causing pain to our Christian communities, these occurrences are in blatant disregard for the sacred values India has always stood for. It is indeed a cause for grave concern that even though the Constitution of India mandates free and fair expression of the practice of one's religion, some communities are persecuted for celebrating their most cherished and important festivals, often with the tacit approval of the authorities. As we venture into the year 2026, we appeal to the concerned authorities at all levels to own their constitutional responsibility and moral accountability. ताळगांवची वांयगी, हिलारियो आंबो, कोरगूट तांदूळ, काजीचो मुट्टो आनी मुसर्रात आंब्याक जीआय मानांकन मेळ्ळा. शेतकारांक सशक्त करपाक, देशी पिकां सांबाळपाक आनी स्वयंपूर्ण गोंय मिशन घटमूट करपाक हाजी मजत जातली अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. गोंय म्हटले काय सैम आणि समृद्ध संस्कृती नटिल्लो प्रदेश. गोंयच्या संस्कृतींतल्या 10 वस्तू आणि जिन्नसांक
आता मेरेन GI टॅग मेळ्ळा. तातूंत काजू फेणी, कुणबी साडी आणि हेर गजाली आसात. आता नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा गोंयच्या आनीक 5 वस्तूंक GI टॅग मेळ्ळा. हातूंत ताळगांवची वांयगी, इलाऱ्यो आणि मुसारात आंबो, कोरगूट तांदूळ आणि काजूच्या मुठ्याचो आस्पाव आसा. शेतकारांक सशक्त करपाक, देशी पिकां सांबाळपाक आणि स्वयंपूर्ण गोंय मिशन घटमूट करपाक मजत जातली म्हूण मुख्यमंत्र्याचें ट्वीट. तातूंत गोंयचो आमचो मांगिलार आंबो, मागीर गोंयचो मुसारात आंबो, गोंयचे कोरगूट रायस, हेचे खास ट्रेडिशनल म्हणजे हे आसा म्हणजे ते गोंयचे खाजन जे आमचे शेती आहा ते खाजन शेतीन ते रोयले जाता. आनी तशेंच आमचे गोंयचो काजू हेका मानांकन मेवलें आसा आनी तालिगांवची वांयगी, अशे 5 एकंदरीत आमचे जे गोंयचे जे एग्रीकल्चर खाशेले प्रोडक्ट आसा तांकां मानांकन मेवलें आसा आनी एकंदरीत आमचे आतां 15 टोटल GI मानांकन जाल्लें आसा. आणि त्याच प्रमाणे मानांकन मेळण्या बरोबरच आमी गोंय सरकारच्या वतीन ते मानांकन प्रमोट करपा लागून आमी काम करता. हालींच नाबार्डच्या वतीन गोंयचे आमचे जे हरमल चिली आसा तेचें काम सुरू केल्लें आसा पेडणे तालुक्यान आनी येणाऱ्या सिजनान आमी खोला चिलीचेर आमी काम करतले प्रमोट करपाक लागून उत्पादन वाडोवंक लागून. आनी तशेंच 7 शिरो भेणो जे आसा पयलीं GI मानांकन मेवला तेचेर आमी काम करतात. ते सीड्स शेतकऱ्यांक जाय तशें उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि तसेच येणाऱ्या दिसात बाकीची GI जी आसात ती GIची प्रमोट एक ब्रँडिंग करपाक, मार्केटिंग करपाक, उत्पादन वाडोवपाक लागून गोंय सरकारच्या वतीन पद्धतशीरपणान आनी वेवस्थीत तेचेर काम चालू आसा. आनी येणाऱ्या 2 वर्सात GI मानांकन जे मेवलें आसा ते स्वयंपूर्ण गोवा जे आसा गोंय सरकारचे जे आसा तेका लिंक करून ते प्रमोट करप आनी शेतकऱ्यांक तेचो जास्तीत जास्त फायदो मेळून दिवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. परबावाडो कळंगुटे पश्चिम बंगालच्या एकल्याचो खून जाला. नवे वर्स मनोवपाक दोग एकठांय बशिल्ले. उपरांत दोगांय मदीं वाद जालो आनी ह्याच वादांतल्यान एकल्यान दुसऱ्याचो जीव घेतलो म्हूण दुबाव. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन दुबाविताक अटक केल्या. परबावाडा हांगासर आनी परबावाडा हांगासर न्यू इयर सेलेब्रेट करता म्हणसर एक इन्सिडंट जाल्लो आहा. हांगासर जे फाटल्यान आमी दिसता तो फाटलो जो बंगलो आहा पळय बंगल्यान तो केअर टेकर म्हणून एक श्रीपाद देवनाथ म्हणून हो जाणटो तो खूब वर्सां जाली तो हांगासर त्यो बंगल्याचो केअर टेकर म्हणून आसलो आनी त्याच्या बरोबर तेचो आनी एक तेणी साथीदार म्हणून तिथे आपलें काम करता. हेंच्या भितर अर्ली मॉर्निंग म्हणजे सादारण 2-2:30 भितर तेणी पाटापाची जरी झगडी जाली आनी त्या हेतून तेचो तो दुसरो साथी आसलो तेणें तेचेर कितें तरी हत्यार मारले, खोरें कितें तरी मारले, तेचे तकलेर मारले. त्या हेतून तो श्रीपाद देवनाथ हो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी तो त्या उपरांत कळंगूट पुलिसांनी पंचनामा केलो जाल्यार ती डेड जाल्लो आसलो. त्या उपरांत फुडले वॉपस जाल्लो बॉडी आहा ती GMCन शवचिकित्सेक धाडल्या आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें कळंगूट पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर कळंगूटच्यान काम करतात. काणकोण मनोहर पर्रीकार बायपासाचेर जाल्ल्या सेल्फ एक्सिडंटान 27 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. सोपला तो यल्लापूर कर्नाटकांतलो. मोटारी वेल्यान ताबो सुटिल्ल्यान ती डिवायडरार वचून आपटली. आगताक गेलो. काणकोणच्या मनोहर बायपास हायवेचेर एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. डिटेल म्हायती अशी की एक युवक जो आसा यल्लापूरचो तेजी एज 27 अशें आमकां कळून येयल्लें आसा. तो काणकोणच्यान मडगांवचे दिशेन वयतालो. आमी आतां सर मनोहर बायपास हायवेचेर आनी ती गाडी आमी इतली पयस पळोवपाक शकतात. इतले पयस पूण जे मार्क्स जे दिसता आमकां ते हांगच्यान दिसता म्हळ्यार जवळ जवळ 30 मिटराचेर ही गाडी मार्क आमकां दिसून येता. प्राथमीक स्तराचेर असो अंदाज लायलो गेलो वयता की ही गाडी हांगा डिवायडरां आपटली आनी झरकटा वचून थंय तो आमी पळोवपाक शकता मदीं तेजें हेल्मेट पडलें आनी मागीर तो पडलो. जेन्ना हांगच्यान पुलिसेक कॉल केले, एम्बुलन्स येयली तेन्ना ताका काणकोण हॉस्पिटलांत आयलो. पूण हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलीं ताका डेड घोशीत केल्लो. हो युवक जो आसा तो यल्लापूरच्यान तेजी एज 27 अशी कळोन येता. हरमला केल्ले जमीन कन्वर्जन फाटीं घेता. TCP मंत्री विश्वजीत राणेचे सोशल मिडिया वेल्यान उतर. लोकमत नोटिफिकेशनाक रावल्या. 10 तारखेमेरेन नोटिफिकेशन येना जाल्यार 11वेर देवी भगवतीक गाराणें घालतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. 10 जानेवारी मेरेन TCP मंत्र्यान पेडण्यातली सगळी जमीन कन्वर्जना फाटीं घेतली ना जाल्यार पेडणेच्या रक्षणा खातीर 11 जानेवारीक सगळे जमून देवी भगवतीक गाराणें घालतले अशी शिटकावणी थळावा संदेश सावंत हांणी दिल्या. 10 तारखेच्या पयलीं
आणि हे जर काय 13 लाखाचं 15 लाखाचं काय चेंज केलेलं असा तर सगळा रिवोक करूचा तरच तो पेडण्याच्या हिताची गोष्टी करता ते खरे म्हणपा जातात. ना जाल्यार 11 तारखेक आम्ही सगळे पेडण्याचे लोक आणि माझे बाकीच्या पेडण्याच्या सगळ्या पक्षांच्या सगळ्या NGO आसा त्यांना विनंती असा की 11 तारखेक आम्ही भगवती देवळान पेडण्या जमया आणि देवीक सांगणा करूया. पेडण्याच्या रक्षणा खातीर आमची भगवती देवी आमकां सगळ्यांक साथ दितली, कारण TCP मंत्री असा तो स्वतः त्या देवीक मानते म्हणटा आणि त्याच मंत्र्याकडेच आमचा काम असा या भाशेन म्हाज्या घर हाडला तेच भाशेन एक अमेंडमेंट एक बिल पास करचें आणि जे CRZ एरियेन जितले लँड्स आसात ते आउटसायडराक सेल डीडूच मारप ना. रायट टायम आसतलो जेन्ना रेजिस्ट्रार सब रेजिस्ट्रार जे सेल डिटा मारतात तीच खंय तरी बंद जावपाक जाय. वयलवाडो हरमला सुमार 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंटात कन्वर्ट केल्ली. स्लोप आणि नो डेव्हलपमेंट झोनाचो विचार करचे पयलीं कन्वर्जन म्हूण थळाव्यांनी विशय लावन दवरलो. आयतारा थळाव्यांनी मशाल रॅली काडिल्ली. रॅलीक बरोच प्रतिसाद. ह्या बोवाळा उपरांत TCP खात्यान कन्वर्जनाचो घेतिल्लो निर्णय फाटी घेतला म्हूण मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून म्हायती दिल्या. मात अजून अधिकृत नोटिफिकेशन येवंक ना. मंत्र्यान केल्ल्या ट्विटा उपरांत थळावे पंचायतीन पत्रकार बसका घेवन मुख्यमंत्री मंत्री आणि आमदाराचे आभार मानले. म्हणजे आपले TCPचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर यांनी त्या चेंज ऑफ झोनला जे कॅन्सलेशन आणलं आणि ते खरंच चांगली गोष्ट झाली. त्यासाठी त्यांना मी खूप थँक्यू म्हणेन. आणि आपले CM सर डॉक्टर प्रमोद सावंत सर यांना सुद्धा थँक्यू. स्पेशल थँक्यू जीत सरांना असेल, कारण त्यांनी सुद्धा ह्या बाबतीमध्ये खूप त्यांचा सहभाग आहे आणि त्यांच्यामुळेच हे सगळं झालेलं आहे. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आणि न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल. घराघरांत पंचामृता हेल्थीफाय. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. वीज खात्यान मंजूर केल्ल्या वा खात्याकडेन कबलात करून घेतिल्ल्या लोडा परस चड लायट वापरली जाल्यार गोंयकारांक बिला वांगडाच दंडूय फारीक करचो पडटलो. पयलींच वीज दरवाडीचो शॉक बशिल्ल्या लोकांच्या बोल्साक दंडाक लागून आनीक खार. JERCन 2025-26 ते 2029-30 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर वीज दरवाड लागू केल्या. हातून दरवाडीचे स्लॅब घालून दिल्यात. ह्या स्लॅबा प्रमाण दर एकल्याक वेगवेगळे बिल फारीक करचे पडटा. ते भायर वीज खात्यान मंजूर केल्ल्या वा खात्याकडेन कबलात करून घेतिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्ट लोडा परस चड वीज वापरली जाल्यार दंडूय भरचो पडटलो. देखून आपले गरजे प्रमाण वाडोवन घेतिल्लो लोड लोकांक नियमीत करचो पडटलो. अशें केल्यार दंड फारीक करपाची गरज ना. कितलो आसपाक जाय लोड? तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाण लोड 5 ते 6 किलोवॅट आसपाक जाय. ह्या लोडान 3 ते 4 फॅन, गिजर, फ्रीज, AC उपकारता. कॉन्ट्रॅक्ट लोडा परस युनिट वाडले जाल्यार दुपटीन बील येतले. कॉन्ट्रॅक्टेड युनिटाचेर तुमकां नॉर्मल बील येतले, पूण वयल्या युनिटांचेर दुपटीन बील येतले. ते भायर वाडिल्ल्या युनिटाचेर स्लॅबा प्रमाण दंडय भरचो पडटलो. JERCन वीज खात्याक KVH व्होल्टेज आनी लोडाचेर लक्ष दवरपाक लायला.
मिटर रिडिंगे वेळार हो सगळो डेटा वीज खात्यामेरेन पावता. मिटर रिडिंगे वेळार आयिल्ल्या डेटाचो अभ्यास सुरू आसा. ताचे वयल्यान तुमचो लोड कितलो आशिल्लो आनी सद्याक तो कितलो वाडला हें कळटा. हो सगळो डेटा वीज खात्याची सिस्टम कॅल्क्युलेट करता. 2-3 वर्सां पयलीं नोटीसी काडून लोकांक लोड वाडोवन घेवपाक सांगिल्ले खंय. ग्रीड सेक्युरिटी आनी ट्रान्सफॉर्मरांचेर पडपी लोडाक लागून वीज खात्याक हें करचें पडलें. लोड वाडोवन घेतलो ना जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर आनी ग्रिडाचेर लोड वाडटा. ताकाच लागून लायट ट्रीप जावपाच्यो घडणुको हालींसरा वाडल्यात. वाडलेल्या लोडाची म्हायती खात्याक दीत जाल्यार त्या गरजे प्रमाण ते वीज विकत घेवपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. झाडां कातरपाची परवानगी प्रक्रिया सरकारान आनीक खर केल्या. आतां झाडां कातरपा खातीर संबंदीत सगळ्या जमीन धन्यांची NOC सक्तीची आसतली. गोंय रान संवर्धन कायद्या खाला रान खात्यान हे विशीं अधिकृत आदेश काडला. सरकारान आतां जी झाडां मारपाची आसा तेजेर रुल्स आनीकूय स्ट्रिक्ट केल्ले आसा. अंडर द गोवा प्रिजर्वेशन ऑफ एक्ट 1984 हेजे तर्फे सरकारान जे ट्री ऑफिसर आसता तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा की समज तांकां झाडां मारपाची समज एप्लिकेशन येयलें जांणी ओनरशीप पळोवंक जाय. समज ती 2-3 ओनरा भितर आसा. समज ते ओनर एका वयर आसा जाल्यार सगळे ओनरची NOC लागतली. NOC लागली की जेन्ना NOC लागली जो ट्री ऑफिसर आसता तेंच्यांनी समज तांकां एप्लिकेशन येयलें झाड मारपा खातीर जाल्यार तेंच्यांनी ते जी जागा आसा तेजी ओनरशीप पळोवची पडटली. सारके सगळे रूल्स फॉलो करचे पडटले. समज ते जाग्याचे ओनर एका परस चड आसा जाल्यार तेचे दुसरे ओनराची NOC लागतली झाडां काडपा खातीर रिमूव करपा खातीर. जेन्ना परमिशन गावली ट्री ऑफिसराची तेजे नंतर ती विदीन 2 days जो कोण ओनर आसा और जो कोण झाडां मारपाक सोदता तेंच्यांनी ती विदीन 2 days फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेजेर ती NOC अपलोड करची पडटली. तेजेर ती परमिशन अपलोड करची पडटली. आनी तशेंच जे लोकल ऑथॉरिटीज आसा तांकां ती कॉपी दिवची पडटली. एकदा परमिशन फूल कंप्लीट गावली तेजे नंतर जो ट्री ऑफिसर आसा तेणें तो क्लॉज घातलेलो आसपाक जाय की झाडाक परमिशन गावली ती विदीन आफ्टर 10 days मारप. म्हणल्यार परमिशन गावली तेजे नंतर 10 दीस गॅप दिवन मागीरूच मारपाक गावतलें. समज कोणाकूय तेजेर समज ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ऑब्जेक्शन फायल करपाक गावपा खातीर म्हणून स्टुडंटा खातीर शिस्त करतात. दृष्टी मरिनान कानोळे धरून हेर 4 दर्यावेळांचेर फ्लोटींग जेटी घाल्यात. पर्यटकांचे सुरक्षेचे दृश्टीन ह्यो जेटी महत्वाच्यो अशें दृष्टी सांगता. गोंय सोडून अश्यो जेटी खंयच नात तेन्ना ह्यो जेटी हांगा नाका अशें कळंगूटचो आमदार म्हणटा. रिक्वेस्टेड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की जे प्लॅटफॉर्मां जी दर्यान घालप चालू आहा फॉर पार्किंग ऑफ जेटस्की इज नॉट देर एनीवेर इन द वर्ल्ड. कंट्रीन गेलो तो थिंगासर असली प्लॅटफॉर्मां खंयसरूच ना टू पार्क द जेटस्कीज ऑन टॉप ऑफ द प्लॅटफॉर्म्स so that they can save life. They can save life from the beach also. So this is our request to CM. पण आता फोटोग्राफी करता ताजो व्यू ब्लॉक जालो. फिशरमॅनांक हिंड्रन्स जाले थिंगा. म्हणजे फिशरमॅन जो फिशींग करता रापण घालता नेट घालता तेकाय हिंड्रन्स जाता. CMन सांगला की आफ्टर टॉकिंग टू दृष्टी एंड टुरिझम दे विल टेक अ राईट डिसिजन एंड scenic beauty or scenic beauty should not be disturbed. और तेजेय मान्य आहा. ट्युरिझम मिनिस्टरूय म्हणटा की ब्युटी आमची वयतली जो तर तो हो स्ट्रक्चर दर्यान आसत जाल्यार. आमी सरपंचानूय सांगला तेका. बागाचे सगळे फिशरमॅन एकठांय जाल्ले थिंगा आनी तेणी मिटींग केल्ली की आमकां नाका म्हणून. तेंचो लिडर येवन सियामाक मेळोन गेलो. ह्या जेटींक लागून थळाव्या नुस्तेमारांक कसलीच अडचण जावची न्ही हाची आमी खबरदारी घेतल्या अशें दृष्टीचो सिनियर जनरल मॅनेजर सांगता. Now with the seahorse that we have, which is also called a floating station, here the jet skis are stationed permanently on that throughout the day. Suppose you get a call for a rescue, as per the water condition that is there, the ramps are lowered to the water level and straight away the jet ski is launched into the water. The total time from the time he receives the call for a rescue till the time it is launched is precisely about a couple of a minute or so, give and take a few seconds that is there. But depends on his training and all that, he'll be able to launch it between a minute or so. We have taken absolute care not to disturb the ramponkars or the fishermen that are there who are operating over here. So even the nets and all that they pull is only on that side towards the Karanjalam side. Similarly with other places, like there are no ramponkars, there are no fishermen operating in Kalangut. Similarly also in Sinkeria, Kandolim side. And we have the fourth one, we have Baina.
So we are not disturbing the fishermen. We have taken that into consideration, and we have not disturbed the operation of the traditional as well as the local fishermen that are there. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन नळाक सारखे उदक येना, ताका लागून आमठाणे, सावरधाटी, लाटांबारसेच्या लोकांचे हाल जाल्यात. पर्यायी उदकाचो सोर्सूय ना, तेन्ना जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. आता म्हयनोभर जालो आमठाणे, सावरधाटी, लाटंबारसेच्या लोकांचे उदकाविणे हाल जाल्यात. पावलाचे वाटेर आमठाणे धरण आसा, तरीकूय ह्या वाठाराच्या लोकांक उदका खातीर त्रास काडचे पडटा. म्हयनोभर उदक येना म्हूण तिडकिल्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्याक जाप विचारली. अधिकारी सांगता पायपलायन फुटल्या म्हूण. तात्पुरती सोय करपाचें उतरय ताणें दिलें. मेणकुरे उदका प्रकल्पाचें काम जालें काय लोकांची उदकाची तान भागतली खंय. गव्हर्मेंट कितें सांगता की तुमी धंदो करा, आमी नोकरी सगळ्यांक दिवं शकना. आतां आमचे धनगर समाजाचे भुरगे आहा ते सगळे धंद्यान वयता. अशे खंयचे भुरगे वचना की धंदो करता आनी सरकार स्किमी काडटा. पशुपालन जावं आनी खुबश्यो स्किमी आहा ते दिता आनी त्यो आमचे भुरगे घेताय बी. आमच्या भुरग्यांनी कितलींशीं वर्सां ल्हानाच्यान ते धंद्यान आसा आनी ते धंदे करता. पूण सरकार जर स्किमी सांगता आनी आमकां जर एके वाटेन ते उदीकूच दिना आनी जर हे जर डिपार्टमेंटान येयल्या परत आमकां ते सर आमकां आन्सर करिना आनी त्या टायमार आमकां उदीक मेळना जाल्यार आमी गोरवां खंय हांगा घेवन येवपाची काय आनी खंय व्हरपाची. 300 ते 350 लोक रावता आनी 70 ते 80 घरां आसा आनी 80 घरांतले जवळ जवळ 40 फॅमिली अशे आसात ज्यो डेअरी फार्मींग करता. आमचे सरकार म्हणटा की धंदे करा किंवा फार्मींग करा किंवा आनी शेती करा, पण हांगा उदकूच ना जाल्यार आमी शेती कशी करपाची. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की कांय दिसा भितर जो थंय प्लांट चालू जावपाचो आसा त्या प्लांटाच्या थ्रू सप्लाय आमकां दितले. टायम बींग जी कितें लायन भितर डॅमाच्या सकयल्यान येयला ती लायन वयल्यान हाडून थोड्या प्रमाणान प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो असो तेंच्यांनी आमकां हे दिला, एश्युरन्स दिला. वाडो आनी सकयल वाडो, सो आमी तांकां ऑल्टरनेट दीस पाणी दिता. सकयल्या वाड्याक एक दीस दिता आनी दुसरे दीस आमी वयल्या वाड्याक दिता. सो हे दरम्यान कितें जालें जेन्ना ब्रेकडावन जातकूच तांकां दोनूय वाड्याक पाणी ना. सो एट अ टायम शॉर्टफॉल दोनूय वाड्याक जाले. सावरधाटीक टेल एंड अशें पडटा. सो ताका लागून तांकां प्रेशर म्हणजे जाता जेन्ना मेरेन आमची टाकी प्रेशर जावन जर देंवता तेन्ना तशें तशें तेंचें प्रेशर डावन जाता आनी तांकां हायटीच्या लोकांक पाणी मेळपाक कमी पडटा. मेणकुरे प्लांट आमचो चालू आसा पळय, तो आमी तातूंत तेजेर फोकस आमी फूल 24/7 घातलेले आसा आनी एक 6-7 म्हयने भितर आमी ऑलमोस्ट आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी हो सुटकारो 7 म्हयने आमचे प्लांटाचें काम आतां संपोवन आमी तांकां ट्रायल बेस तांकां पाणी दिवपाचें आमी प्रयत्न करतले. टेम्पररी अरेंजमेंट कितें करपाचें आसा पळय तें आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेलें आसा, पण ड्यू टू सम अप्रुवल आनी हे तें आमचें चालू आसा. आमचो टेक्निकल पर्सन ताका फॉलोअप घेत आसा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सांगे तालुक्यात पणसायमळ वाठारांत कयाकिंग सुरू करून पुरातत्व कायद्याचे उल्लंघन केला अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार आनी इतिहासकार योगेश नागवेकर सांगतात. गोंय सरकारान हो वाठार पुरातत्व संरक्षीत म्हूण अधिसूचित केला. जेन्ना गोवा सरकारान हो पुराय वाठार जो आसा तो पुरातत्वीय संरक्षीत वारसा स्थळा खातीर राखून दवरलेलो आसा, त्या वाठारान हांगासर येवपी जे अभ्यासक आसा, संशोधक आसा, त्यांच्या खातीर हो वाठार जो आसा तो खरो म्हळ्यार संशोधन आनी अभ्यासा खातीर आरक्षीत आसा. कारण ह्या वाठारान जेन्ना हे जागतीक इतिहासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वपूर्ण आसपी दायज आसा, त्या दायजाचे राखण करप चडांत चड गरज आसा. टुरिझम रिलेटेड कितें स्टार्ट करपाक प्रॉब्लम ना, पूण हे जे पेट्रोग्लिम्स आसात दॅट इज ऑलमोस्ट इट इज कमिंग अंडर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायटा भितर लिस्टिंग तेजे हालीं जाल्लें आशिल्लें आनी ही कॉन्स्टिट्युअन्सी जी आसा ती सांग्यार आसा. थंय अशें चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता पॉसिबली फाल्यां ते गार्बेज इश्यूज आनी पेट्रोग्लिम्साचे वयल्यान चलपाचें. सो सरकारान पयलीं ते पेट्रोग्लिम्स जे आसात पंचाळीमळ ह्या जाग्यार ते पयलीं तेणी सुरक्षीत करपाक जाय. आमचे इतिहासीक हेरिटेजाक जर कितें कसलोय धोको आसता ते अवॉयड करचे सरकारान. मजगती थंय कायाकिंग प्रकल्प चलोवपी धनियांक विचारल्यार ती सांगता आपल्या कडेन खंय सगळीं परमिशनां आसा आनी आमी जे करता पळय ते आमचे लिगली आसा. आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टान सगळे परमिशन घेवनूच केला. इवन आमच्या बोटीचेर सुद्धा नंबर आसा पळय. स्टुडंटा खातीर सगूण गावडे.
म्हापशा बोडगिणी सुरक्षा परवानो घेनासतना उबारिल्ले जायंट व्हील सील केला. ह्या व्हिला वांगडाच हेर एडव्हेंचर रायड्सांचेरूय कारवाय केल्या. अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण बार्देस देवूळ प्रशासकान ही कारवाय केली. प्रोसिजर कितें आहा ते गव्हर्मेंटान करचें, आमकां तेजेर कांय उलोवपाचें ना. जायंट व्हील आसा आमकांय खबर आसा, तेंच्यांनी कितें प्रोसिजर करूं ना म्हणून तेंच्या जायंट व्हील हें करचें. जायंट व्हिलाचेर आमी उलयना कांयच. त्याच्या नंतर हांगासर जे जॉयंट व्हील आनी बाकीचे जे एक्टिविटीज जे चालू आसल्यो हेका लागून इश्यू चालू आसलो की तांकां ज्यो थोड्यो ज्यो तांकां NOC जाय आसल्यो त्यो फायराच्यो किंवा आनी बाकीच्यो ज्यो NOC आसल्यो त्यो मेळोंक ना. ताका लागून एडिशनल कलेक्टरान बार्देश ऑर्डर काडलेली की जो पर्यंत तांकां तुमच्या कडेन कांय NOC ना तो पर्यंत तुमी एक्टिविटी सुरू करनाका म्हणून. आयज बोडगेश्वराचो वाडदिवस फाल्यांच्यान जातलो सुरू जाता, त्या हेतून तेंच्यांनी सगळे एक्टिविटी सुरू केल्ले पूण तांकां आजून मेरेन जायो त्यो NOC बीन मेळोंक ना. हो हें करून डेप्युटी कलेक्टरान काल परत तांकां ऑर्डर इश्यू केली आनी जे तांकां हे बीन ना तेंचे कडेन कांयच ज्यो जायो त्यो सगळ्यो NOC बीन ना तेन्ना ती सील करचे म्हणून त्या हेतून आयज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी येयल्या आनी हे जे हे आसा जॉयंट व्हील आनी बाकीच्यो ज्यो कितें त्यो एक्टिविटी आसा त्यो सद्या तेंच्यांनी सील केल्ल्या. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान सांग पडटा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.